साउथ गोवा MP बाब नरेंद्र बाब सावयकाराक मेळपा येयल्ले आमी ताका आमची ग्रीवेन्स रेज केले आयज ताका आमी आयज अपील दिल्या ताणें इंटरव्हीन जावचें गोवा शिपयार्डान पळय कामगारांचेर अन्याय जाता ताजे विरोध ताणें आमच्या वांगडा खांदा खांद उबो रावन आमकां जस्टीस दिवपाक प्रयत्न करचे। आमी आयज हॅप्पी की ताणें एक पॉझिटिव्ह आन्सर आमकां दिला की आपूण इंटरव्हीन जातलो म्हूण आनी गरज पडल्यार सेंटराक वचच्यान पासून आपूण इंटरव्हेन्शन हाडटलो अशें ताणें आमकां आश्वासन दिलां। आमच्या कामगारांचेर असो अन्याय जाता की मॅनेजमेंट आयज आमकां मिनिमम वेजीस पासून दिवपाक तयार ना अशें दिसता। जे पळय MOU ताणें पळय मायनॉरिटी युनियनाक घेवन पळय सायन केला आनी तो आमचे थापूंक सोदता एक इल्लीगल फॉर्म काडून ते आमी रिजेक्ट केल्ले हा फॉर्म आनीक आतां मॅनेजमेंट आमचे कामगारांक सतावपाक लागल्या। सो हेजेर इनजस्टिसाचेर झुजूंक आमी मुखार सरल्या आनी आमी आयज आमच्या MP कडच्यान हेल्प मागता की ताणें येवचें आनी आमकां हेल्प करचें। तुमच्या म्हणण्या प्रमाण खरें म्हणजे तुम्ही जेन्ना रेज केलो तो फेल्युअर रिपोर्ट जो आसा तो ऑलरेडी धाडलेलो आसा बरोबर। आता सेकंडी तेजे उपरांत तुमच्या म्हणणें आसा की ताणें दुसरो एक MOU सायन केला अशें ते मॅनेजमेंट म्हणटा बरोबर न्ही, तुम्ही म्हणटात मॅनेजमेंट म्हणटा आणि ती दोन युनियना वांगडा MOU सायन करून आता तो तुमचेर ते लादपाक सोदता अशें तुमचें म्हणणें आसा, तो तुमचेर एनफोर्स करपाक सोदता। सो तो जर एक तर मायनॉरिटी युनियना वांगडा जर केल्लो आसत जाल्यार एक गजाल आनी दुसरी गजाल म्हणजे तुमचेर जर कोण एनफोर्स करपाक सोदता आसत लादपाक जर सोदता आसत तुमचेर एखादो MOU which is apparently it is illegal कारण अनफेअर लेबर प्रॅक्टीस जाता ती तेका लागून हो तुमचो इशू जो आसा पळय हो इशू हांव तुमकां सांगपाक सोदता की तशें आसत जाल्यार गोवा शिपयार्डाच्या मॅनेजमेंटा कडेन सोड हे वयल्या सुद्दां कारण इट इज अ पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तेका लागून हांव डायरेक्टली हो विशय जर आसत जाल्यार हो वयर सुद्दां व्हरतात सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री कडेन सुद्दां जाल्यार रेज करता। आमचे शिपिंग मिनिस्टर नितीन गडकरी जो आसा किंवा डिफेन्स मिनिस्टर जो आसा तेंचे कडेन हांव रेज करता हो इशू तुमचो जो आसा तो आनी तेज्या संबंधान कितें तरी तोडगो बेगिनात बेगीन काडुया हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां। कितें आसा की कारण जर इफ इट tantamounts to unfair labor practice तशें आसत जाल्यार खरें इट इज इल्लीगल तशें आसत जाल्यार पूण आतां तुमचो तो डिस्प्यूट जो आसा तो डिस्प्यूट थंय तुमचो हें करून दवरला म्हणजे तो आतां रेफरन्स केन्ना जातलो तेन्ना जातलो पूण इन द मीन टायम हातून जर डिस्कशन करून जर कितें सेटलमेंट जाता आसत रायट जर जाता आसत आनी जर तुमकां मान्य जाता असो सेटलमेंट जर जाता आसत डेफिनेटली करुया। हांव तुमकां सांगता हांव तुमच्या वांगडा आसा आमी सगळे जाण मिळून हो इशू जो आसा तो बरे भशेन सेटल करपाचो यत्न करुया। सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें इंटरव्हेन्शन किंवा मिनिस्ट्रीचें इंटरव्हेन्शन आतां हातून हाडून कितें करपाक मेळटा तें पळोवया।